ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सकलभयविनाशनाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपतये त्रिलोकनिधये ॐ श्री महाविष्णुस्वरूपाय श्रीधन्वन्धरी स्वरूपाय ॐ श्री श्री औषधचक्रनारायणाय नमः. हरे कृष्णा. सगळ्यांक श्रीकृष्ण लीला मेगले पेजान तुका स्वागत करता. गॉड ऑफ आयुर्वेदा म्हूण सांगचे धन्वंतरी मुर्तीले धन्वंतरी मंत्रत आता तुम्ही ऐकलाले. धन्वंतरी मूर्ती म्हळ्यार देवालयाची एक इम्पॉर्टंट जावन आशिल्ले अवतारत. आयुर्वेद हे मानव कुलाक प्रदान केल्लेले हेची धन्वंतरी मूर्ती नत. हे महामारी कालांतू रोगपीठा निमित्तान कष्ट भोगचे सगळ्यांक एक आश्वासत हे धन्वंतरी मंत्र. आयुर्वेदांतू सांगचेची कसं म्हळ्यार धन्वंतरी मूर्तीले उडगासू कळ्ळी जल्लारीची हे मंत्र म्हणले जल्लारीची सर्व रोगपीठ आसुकूनय असौख्य म्हणल्यार ते एक भय्य आसुकूनय आमकां मोचन मेळटलें म्हणत. धन्वंतरी मूर्तीले काणी ऐकुया आमकां. दुर्वासस महर्षी एक पंता स्वर्गांतूक वता. दुर्वासस महर्षी महादेवाले अवतारत क्षिप्र कोपीत अशी स्वर्गाच्या मुखार वेळारी देवेंद्रू ऐरावत वयर बैसून सर्व सन्नाह उठूची येवचेत पळयता. तेवची पळयतनाची दुर्वासस महर्षी एक खुशी जाता. तदना दुर्वासस महर्षी लागतांतू एक माळ आशिल्ले फुल्लाचे माळा कशें की श्रेष्ठ जावन आशिल्ले एक फुल्लाचे बारी लायक परंबोळ आशिल्ले एक फुल्लाचे माळा. ते येवचे ते पळोवन दुर्वासस महर्षी खुशी जाता. तशें ते हाता आशिल्ले ते माळ कसं करता म्हळ्यार देवेंद्रा दिता. देवेंद्राले वाहन आसना वैरावत ते हस्तीले मस्तकारी लंबयता. हे लंबयतन कसं जल म्हळ्यार लायक परंबोळ आशिल्ले फूल ते माळांत ते फुल्लाचे ते परंबोळा निमित्तान भोवरू येतांची. हे बोवारू येवन ते दोळे लगीची गुंत आसतना ते हस्तीकय एक बाद जाता. तशें ते हस्ती कसं करता म्हळ्यार सोंडिलांनी ते माळा तांडून काणू तुग्गू घालता आनी पाययांनी मस्तून पुड्डी पुड्डी कोंग घालता. हे सगळें ते माळ दिल्ले दुर्वासस महर्षीले एद्राकत जत्ता आसा. नातलारी गोपिश्टू हे वय पळयलें म्हणटना जोर गोपयले. स्वर्गांतू ऐश्वर्य सुख आरोग्य खुशी समृद्धी सगळें आस देखून ते देवांक सगळें हंकार भरला. नातल्यार मेगेल एद्राकची हांव दिल्लें फूल फुल्ला माळा अशी कोरून म्हाका अपमान करता आशिल्लींचवे आक्क आशिल्ले तुमी बगून जावका. स्वर्गा सुकून सर्व ऐश्वर्य ना जावो सर्व देवय दुर्बल जावोची तांगे शक्ती सगळें ना जावो रोगपीठे भोगचे अवसर येवो म्हणून शाप दिता. हांगा एकलाले कर्मा फल तर सर्व देवांनी भोगूका जाता. दुर्वासस महर्षीन शाप दिले वरीची ऐश्वर्य ना जाता स्वर्गाचे सर्व समृद्धी खुशी सगळें ना जाता. सर्व देवय रोगपीठे निमित्तान कष्ट भोगताची. हे वेळू पळोवन बशिले अधर्मी जावन आशिल्लो असुर स्वर्ग आक्रमण करून तांगेले हातांत कोण घेताची. तांकां भिवन सर्व देवय एका कडेन वचून निपताची. तशी सर्व देवय कसं करता म्हळ्यार तांकां सृश्टी केलेले ब्रह्मदेवा लागीं वचून सांगताची. हे काणी सकट सांगताची. तेन्ना ब्रह्मदेव सांगता ब्रह्मांडाधिपती जल्लले श्रीमन्नारायणान सांगची तकीत सृश्टी करचेत मेगेल काम ताजे तेकड कसलें म्हाका करू जेवची ना. आमकां सगळ्यांकय श्रीमन्नारायणा लागींची वचून हे सांगुया म्हूण सांगून सगळे जणी वैकुंठा वताची. हे सगळें श्रीमन्नारायणाले पांय दवरून सांगताची. साष्टांग प्रणाम करून कसले पुणी एक वाट सांगून दियेची म्हणून सांगतना महाविष्णू सांगता अक्का एकू एक वाट आसा तुमी अमृत पिवका.
देव निमगिताची अमृत खंय सुकून मेळटले ते खंय सुकून हाडका म्हूण निमगिता. तदनंतर हे क्षीरसागर मथनाचे एक कार्य श्रीमन्नारायणान देवांक सांगून दिवचे. ते गंठुक जल्लारी ते मंदन पर्वत गंठुक जल्लारी वासुकी नागा छोटूची असुरांगेले सहाय तुमकां जावका म्हणून श्रीमन्नारायण तांकां सांगून मना व्हरता. तुमकां कसो कश्ट येयला री तुमकां सहाय जावन हांव येतलो म्हळ्यार एक भासय दिता. असुरांगेला घेवचून देवगण हे कार्य सांगताची. एक कालान आज येनातले तसले केदनाकय आशिल्ले यौवनयुक्त जावन आशिल्लें आंग तशीची सर्व ऐश्वर्य हे अमृत पिल्लारी मेळटा म्हूण मना व्हरचे असुरय जायत आम्ही गंठूक येताची म्हूण भार सरताची. तशी मंदन पर्वत आनी वासुकी नागाक उपयोग करून 1000 वर्स असुरय देवय मंदन पर्वत गंठिताची. मस्त नमनेचे कश्ट तांकां भोगूंक जाता. तशीची सनसन खुशी तांकां मेळटाची. मस्त अमूल्य जावन आशिल्ले एकंक वस्तूय तदान तांकां मेळटाची. कामधेनू, कल्पवृक्ष, पारिजात, ऐरावत, लक्ष्मी देवी ताई तांकां हे गंठितनात मेळटा. म्हळ्यार दुर्वास महर्षीन शाप दिल्ले वेळार ऐश्वर्य ना जावो म्हळ्यार लक्ष्मी देवी स्वर्गा सुकून वच्चो म्हणून शाप दिला न्हय. तदन चमकल लक्ष्मी देवी सागर मदना वेळार वापस लक्ष्मी देवी नाही येवचे. हे लक्ष्मी देवी आमकां जावका तुमकां जावका म्हणून असुरय देवय लढाई करताची. जाल्यार लक्ष्मी देवी श्रीमन्नारायणा लुटवत वच्चे विंगड कोणालय गे वच्चिना. कई देवाले नामस्मरण जाता कई देवाक पूज करताची तई लक्ष्मी देवी आसतली. नंतर लक्ष्मी देवी कची एकली कची पूज केली म्हणजे जाल्यार देवी तई केदनाकय आसुका म्हणून ना. देवी केदनाय आसुका जाल्यार तई देवालय सानिध्य आसुका म्हणत हांगा सांगचे. अधर्मी जावन आशिल्ले भौतिकवादी जावन आशिल्ले ईश्वर विश्वास काही नातिले असुरांगे लागीं सुकून सर्वय वापस घेवच्या कितेरी कश्ट भोगूंक जाता. तशें आशिल्ले एक कश्ट हलाहल म्हणाले एक 20 हे पर्वताचे गंठूच वेळार येवचे. ते देवय नक्क म्हणटाची असुरय नक्क म्हणटाची. तदन मागीर कसं करचें तशें महादेवान ते हलाहल म्हणाले ते 20 पिवचे. तन पार्वती देवी न्हू ते गळ्याक गिळूक तुगूक करूक सोणाशी ते गळ्याक धरता. ते देखून तदन चुकून नीलकंठ म्हणून महादेवाक नांव मेळ्ळेलें. हे मंदन पर्वत घंटीत आसतना तुग्गू एक बेस एक सपोर्ट काय ना देखून हे पर्वत समुद्रा भितरीक वतास एक अवसरारी. तदन देवूची कूर्मावतार घेवन ते पर्वताक एक सपोर्ट जावन पंदाक येवन रपता. तशी अंत्यांत धन्वंतरी मूर्तीन अमृतकुंभ घेवन प्रत्यक्ष चलल वेळार ते अमृतकुंभ घेवन असुर वता आसाची. सुरांगेल आतां सुकून ते अमृत देवांगे लागीं पावोवच्या कितें देव श्रीमन्नारायणान मोहिनी अवतार घेवचे. अशी मस्त अवसरारी देवांक सहाय जावन महाविष्णू येतास. हे सकडी त्यांनी देव जल देखून न्ही श्रीमन्नारायणान तांकां सहाय करचे. जाल्यार तांकां भक्ती निमित्तान तांकां एक दुर्घट जावन आशिल्ले कश्ट येता न्हय देवान तांकां सहाय करचे. चतुर्बाहुरू पारत धन्वंतरी मूर्ती प्रत्यक्ष जेवचे. शंख चक्र एक आतांतू आनी एक आतांतू अमृतकुंभ आनी आशिल्ले एक आतांतू आयुर्वेद सस्य म्हळ्यार आयुर्वेद झाड आतां हाता दोन आयिले. जाल्यार एक देवस्थानांतू धन्वंतरी मूर्तीर हातांतू आट्टो आसता. हे हाट्टेक आयुर्वेदांतू मस्त प्राधान्य आसा. म्हळ्यार अशुद्ध रक्त मनशांगेले हांगा आशिल्लें अशुद्ध रक्त तांडून काडूक आट्टेक उपयोग करचे. भारतांतले एक व्हड उत्सवात कुंभमेळा म्हळ्यार लक्ष जन हातूंत भाग घेवचे. 12 वर्सां एक पण जेवचे हे उत्सव समुद्रवदनाचे उडगासा कितीर आचरण करचे म्हणून सांगचे. भारतांतू सुरवे जावन धन्वंतरी मूर्तीले प्रतिष्ठा करचे. श्री रंगनाथ स्वामी देवस्थानांतू
12th सेंचुरी इंतू देवालयाची परम भक्त जावन आशिल्ले गरुड वाहन भट्टरानात युग युगांतर पूड आशिल्लेक संस्कारात हे आयुर्वेद म्हणल्यार स्वर्गांतुले देवांगेले डॉक्टर नातला सर्जन नातला फिजिशियनात धन्वंतरी म्हणत सांगचे कड वर्सै आश्वायुज बहुळ त्रयोदशी दिवसू म्हळ्यार दीपावली 2 दिवस पूडत धन्वंतरी जयंती जावन आचरण करचे धांटरस मुनी सांगताची मानव समूहाचे आरोग्य सौख्या कितीरी मस्त नमनेचे संगठांक आशिल्ले रक्ष जावनत ब्रह्मदेवाक देवान आयुर्वेद उपदेश केलेले अथर्ववेदाचे एक रूपांक जावन आयुर्वेद ब्रह्मदेवान शिष्यांक सांगून दिता 1 लक्ष अलगे श्लोक आशिल्ले ते 1000 पार्ट जावनत शिष्यांक सांगून दिवचे जाल्यार हे कलियुगांतू एक साधारण मनशाक इतले श्लोक इतले नॉलेज हे ಸ್ವಲ್ಪ काल भितरी शिकून कडूक जावची ना म्हणून मन आवर्तना धन्वंतरी मूर्तीची काशीरायाल पूत जावन अवतार घेता मनुष्यकुलाक हे कलियुगांतू अगत्य आशिल्ले मात्र श्लोक 8 पार्ट जावन स्प्लिट करता ते सुरवेचे काय चिकित्सा आमगेल मॉडर्न सायन्सा सांगता जाल्यार जनरल मेडिसिन संगीत कौमार वृत्त्यात दोन्हीचे म्हळ्यार मॉडर्न सायन्सा सांगता जाल्यार पिडियाट्रिक्स तिन्नीचे शाल्यतंत्र म्हळ्यार सर्जिकल टेक्निक्स चारीचे शालक्य तंत्र म्हळ्यार ट्रीटमेंट ऑफ मत्ते दोळो कानु नांक ताळो धांत हे सकट जावन आशिल्ले अंत्यवचे हे चारी शालक्य तंत्र अंत्यवचे पंचाचे भूतविद्या ते मॉडर्न सायन्सा सांगता जाल्यार सायकोलॉजी म्हणून संगीत नातल्यार एविल स्पिरिटा निमित्त येवचे बाधेक आशिल्ले ट्रीटमेंट म्हणून संगीत आगध तंत्र नातल्यार दमस्ट्रा म्हणून सांगताची ते टॉक्सिकॉलॉजी विसा निमित्त येवचे रोगाक आशिल्ले ट्रीटमेंट्स मागीर येवचे रसायन तंत्र म्हणटना बुद्धीक शक्तीक सगळे आशिल्ले ट्रीटमेंट तशीची वाजीकरण तंत्र इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्साक आशिल्ले एक ट्रीटमेंट अशी 8 जावनत ते स्प्लिट केलेले अशी धन्वंतरी मूर्तीन भुमींतू अवतार घेतिल वेळार ಸ್ವಲ್ಪ बुक्स आमकां मानवकुलाक कितें दिला ते सकट म्हळ्यार चिकित्सा तत्वविज्ञान रोगनिधान वैद्य चिंतावणी वैदिक भास्करोदय चिकित्सा सार संग्रह सकट येता तांत एक इम्पॉर्टंट जावन आशिल्लें एकत पुरातन जावन आशिल्लें तें एक बुक धन्वंतरी निघंटू म्हणलें तांतू 400 लगी अमूल्य जावन आशिल्ले आयुर्वेदीक जड्डाचे उपयोगय ताजे महत्व म्हळ्यार ताजे डिटेल्सय तांतू सांगून आसा निखूट जावन आशिल्ले मस्त इन्फॉर्मेशन तांत आसता मिठाचे प्रिजर्वेटीव क्वालिटी हल्दीचे एंटीसेप्टीक क्वालिटी आनी तशीचे प्लास्टीक सर्जरी तशी सर्व नमनेचे रोगाचे शमनाक जावक जाल वाट तांकां समनत सांगचे परंपरा जावन आयुर्वेद अंतूची आयुर्वेद ट्रीटमेंट अंतूची उपजीवन कोणचे जन आसाची धन्वंतरी मूर्तीक आराधन करचे जन तांकां अष्टवैद्य म्हणून सांगचे आमी शंका काणी सांगिल वेळार ते धन्वंतरी मूर्ती लागता तांकां सुरवे जावन शंख प्रत्यक्ष चल्लले म्हणले त्या वेळार हे धन्वंतरी मूर्तीले काणी सांगू का म्हूण म्हाका दिशिल्लें आमगेले सुत्त आशिल्ले सकल राज्यांत आयुर्वेदाक मस्त इम्पॉर्टन्स दिताची ते आयुर्वेदा कितीर जावन विंगडची कंट्रोलिंग एजन्सी सकट आसा जाल्यार इंडियांतू ते ना ते दिकूनत एक कंपनी जन लेख कार्य काय नती लेखक वखत सकडे देवून आयुर्वेदाचे ते एक मोल ना करताची आयुर्वेदाचे ते एक महत्व आमी आमचे आमगे चेडवांकय सांगून दिवका आयुर्वेदांतूची सांगून आसा आयुर्वेदाचे पुनस्थापने कितीरी नातलारी प्रचारणे कितीरी त्रिमूर्ती अपासय भूमीन अवतार घेता म्हणून सांगून आसा समेरी ऐकताना आत्ता चेडू निंगू छापुरो वय धन्वंतरी मूर्ती अपास प्रत्यक्षत्वे सांगून प्रत्यक्ष जावक मुन्ना आतां कितले कीची वक्त रिसर्च करता आसाची देवाल अनुग्रह कोणाल ಮತ್ತೆ येत पळय तांगेले बुद्धींतू देव
हे महाव्याधी आशिल्लो वखद दाखोवन दितलोची सक्कडंतूय हे टच ऑफ गॉड असं म्हळ्यार विश्वास आशिल्ल्या जनांक ते मनावतले. केदनाय धन्वंतरी मंत्र म्हणूक तुमी सकाळांनी परिश्रम करका खंडीत ताजें फल तुमकां मेळटलें. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.